फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिसून आयलां की खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो टिचर्सांनी, खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो भुरग्यांच्या मदीं आमकां दिसून आयला. म्हणून सगळ्यात पयलीं हांव एड्युकेशन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन शांतीलाल मुत्ता आनी त्यांच्या सगळ्या टिचर्स कावन्सिलर्स हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. सगळ्यात पयलीं तांच्यांनी हो कार्यक्रम गोंयांत सुरवात केलो आनी गोंयांतल्यान एक बऱ्या पद्दतीचो रिजल्ट मेळोंक लागल्या उपरांत तांच्यांनी उरलेल्या राज्यांनी हो कार्यक्रम करपाक सुरवात केला. आमची रीच जी आसा जी आमी जवळपास 80,000 भुरग्यांच्या पर्यंत पावले. 983 गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड टिचरां पर्यंत आमी हो कार्यक्रम पावोवपाक शकले आनी जवळपास 450 मिडल स्कूल ही जी आसा हांच्या पर्यंत आमी पावले. अरावंड 2,700 टिचर्स हातूंतल्यान आमी ट्रेन केले आनी ताकाच लागून आज आमी पळयता की व्हर्च्युअली तुमी सगळे जाण जॉयन जाल्या. खंयच्या एखाद्या दुसऱ्या जर एडेड स्कुलान सुरूय नासत जाल्यार तुमी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक किंवा तुमच्या एडीआयक कॉन्टॅक्ट करचो की जेणे करून मूल्यवर्धनचो कार्यक्रम जो आसा हो तुमच्याय हायस्कुलांत सुरू करतले. खरें NEP 2020 ज्यो गजाली सांगल्या त्यो गजाली आमी पयलींच आमच्या हातूंतल्यान सुरवात केल्या. म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता की एखाद्या टिचराचेर पुलीस कंप्लेन जाता, खंय तरी भुरग्यांक एखाद्या दुसऱ्या मारला म्हणून. कारण आतांच्या हातूंतल्यान भुरग्यांक मारप हो पर्याय न्ही. भुरग्याक आमी मोगान लाडान किंवा भुरग्याक समजून सांगून खूब बऱ्या पद्दतीन शिकोवं येता. प्राथमीक मराठी शाळा सरकारान स्वता बंद करूंक ना. पालकांनी भुरग्यांक मराठी शाळांनी घालप बंद केलें म्हूण शाळा बंद पडल्यो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. खूब जाण म्हणटा की स्कुलांतले भुरगे म्हणजे आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद केली. आमी बंद करूंक ना. हांव परत एकदां सांगता, इट इज ड्यू टू म्हणजे स्कुलांतल्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सिटी शहरांतल्या शाळेंत घालपाक शकले किंवा एडेड हायस्कुलांत घालपाक शकले म्हणून थंयसर भुरग्यांची संख्या कमी जाली म्हणून ती शाळा बंद जाल्या. सरकाराक स्वताहून खंयचीच शाळा बंद करपाची ना. आमी हय चडांत चड आमी मर्जींग केलां. म्हणजेच एखाद्यो 2 शाळा जर लागीं आसत जाल्यार तितूंतली एक शाळा सर्वायव करची. ते शाळेंत 2 टीचर 3 टीचर दिवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमी ताका ट्रान्सपोर्टेशन दिलां. म्हणून बरेचशे जाण जे आमचेर आरोप करता की मराठी प्रायमरी शाळा आमी बंद केल्या, तर आमी मराठी प्रायमरी शाळा बंद करूंक ना. आमी मॅक्झिमम शाळा ह्यो रिपेर केल्या, रिनोवेट केल्या, नवीन बांदल्या.